पाहिला माझा श्री हरी उभा आहे तू जिथे वरे पाहिला माझा फॉर्मर सरपंच ऑफ लोली पोळ पंचायत, मंत्री आणि आमचे थळावे आमदार रमेश चौडकर आदार आसा, तशेंच आमचे काणकोण म्हालांतले खुबशे बिजनेसमॅन, खुबशे वेल विशर्स ह्या ज्या संघातान हो आमी दिपोत्सव हांगा घडोवन हाडलो. वारें आयलें, वादळ आयलें, पावस आयलो, पण ताका आमकां थांबोवपा जालें ना. हे तुमचे काणकोणकाराचे जैतवंत जैत, काणकोण गलाव्याचे जैत, काणकोणचे मोगी जे काणकोणचे तिगतात, काणकोण कल्चरा खातीर संस्कृत दायज सदांच मुखार वचपा खातीर सपोर्ट करतात, तेका दितात, तांकां आमी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज काणकोण कल्चर अकॅडमी आमच्या काणकोणच्या कलाकारांक एक बरो प्लॅटफॉर्म मेळचो, त्यांची कला त्यांच्या कॅलिबर प्रमाणे तांकां प्लॅटफॉर्म मेळचो, तांकां परफॉर्मन्स करपाक मेळचें म्हण आमी काणकोण कल्चर अकॅडमी सगळे वांगडी, काणकोण स्पोर्ट्स अकॅडमीचे वांगडी रात दीस काम करतात. एका ग्रुपा भितर 250 पंट पेटतात, अशे 25 ग्रुप आसात जो भायर साधारण तुम्ही पळोवंक शकता गुपाट गर्दी पडल्या भायर. ते वटच्यान पतंग आमी कायट फ्लायिंग म्हणली, वारो
आणि पावस मिक्स जावन आमी फक्त कायट प्रेझेंट केले म्हणजे की परत आमच्या फोवाची म्हणटकच तरेकवार फोव गोड गोड फोव वेगवेगळ्या तरेचे फोव आयज आमकां पळोवंक मेळ्ळे आनीक म्हाका दिसता की भुवनेश्वर आमदार भवन आनीक आतां जी सुरू आसा म्हणजे आतां मुद्दाम मंत्र्यांनी चार शालोने सुन देवीक गोंयचो सैम हो नटला शालोने सुन दे चार शालोने सुन देवी म्हणून एक दोळ्याचे पाणी पिणाऱ्या सारखं हो दिपोत्सव पहिलं जरी असलो जाल्यार एक बरो सुंदर अशें आयोजन ह्या आयोजकान केल्ले आनी हो सुंदर सक्सेसफूल जावपा खातीर हो दिपोत्सव 2025चो ह्या खातीर एक पूर्ण सक्सेसफूल जावचो आनी बऱ्या पैकी जावचो हे खातीर वावरतले आमचे जनाबाई बबेश बाब आणि शैलेश बाब पंकज आमचे बरोबर नामशीकर आसा तसोच पंकज गांवकर हो बी हे सगळे एक धडाडीचे एक समाज तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.